मोगाच्या बाबणेनू जेजू आमचे मदें आयलो एके भाशेन आमकां भितरली स्वतंत्रताय दिवन आनी जो पर्यंत आमी कायदे आसात तेन्ना आमकां खरो देवाचो मोग तशेंच पेल्याचो मोग करूंक जायना. आमी आयकलां आतां शुभ वर्तमानाक कशे भाशेन एक मनीस कैदी आसलो, खूब खूब वर्सां कैदी आसलो, तो भितरली कैदी आसता, ताका भितरली स्वतंत्रता नासली. जेजू ताका पळोवन ताची दया करता आनी ताका सोडयता हे मेल्या देंवचारांचो आनी तो खुशालकायेन आपल्या घरा वचून ही बरी खबर फरकडटा. म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत खूब मेल्ले आत्मे आसात, ते आमी वळखूंक जाय. कसले जाय ते मेल्ले आत्मे? जायत आमची आस, गिरेस्तकायेक आस, दुडवांची आस, जायत आमचें आपलेपण, स्वार्थीपण, जायत आमचें नाश्तेपण, नाटकायपण, जायत द्वेश, राग. आनी जो पर्यंत आमचे मदें हे जिवितांत हे मेल्ले आत्मे आसात आनी सांगनात आमकां खरेंच देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमकां करूंक जायना. आज खास आमी ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया देवान आमचे दोळे उगडूंक आनी हे मेल्ल्या आत्म्यांक वळखूंक आनी ताच्या आदारान आमी मेल्ले आत्म्यांक पयस करूंक आज आमी खास देवाची कृपा मागुया.